खबरो विस्तारान दिल्लीन ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांची जीएसटी ऑन रियल इस्टेट ह्या विशयाचेर चर्चा जाली। सामान्य मनशाक घर बांदतना कमीत कमी जीएसटी लागचो हाचे खातीर चर्चेंत भर म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। सगळ्या राज्यांकडच्यान डेटा घेवन निर्णय घेतले। दाबोळे विमानतळूय साल्वार करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कनेक्टिव्हिटीचेर भर दिवचो म्हूण मुख्यमंत्री रोहन खंवटे आनी माविन खंय सिव्हिल एव्हिएशन मंत्र्याक मेळ्ळे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी ऑन रियल इस्टेट ह्या विशयाचेर मिटींग जाली, पॉझिटिव्ह जाली। म्हणजे वेगवेगळे मिनिस्टर्स हाजे मेंबर्स असता, वेगवेगळ्या त्यांनी सजेशन ऑन एक म्हणजे लीज फॉर द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ह्या विशयाचेर, मागीर हाऊसिंग सोसायटी ओके त्या विशयाचेर आनी रिडेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर वेगवेगळी डिस्कशन्स जाली, जेणे करून जीएसटी कमीत कमी लागचो। एंड युजर जो आसा, सामान्य मनीस जो घरा खातीर म्हणजे ग्रुप हावसिंगांत सोसायटी हावसिंगांतल्यान घर बांदता किंवा रिडेव्हलपमेंटांतल्यान ताका परत घर मेळटा, हाका कमी जीएसटी लागचो असोच मागयल्या। एका म्हयन्या उपरांत परत मिटींग जातली, गोंयांत जातली ही फावटी मिटींग, सो दॅट वी कॅन कम टू द फायनल कन्क्लुजन ह्या विशयाचेर। आनी आमची सजेशन्स आहा पळय न्ही, ही जीएसटी कावन्सिलाक धाडटले। दुसरो विशय आमी सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टराक मेळ्ळे, हांव मिनिस्टर माविन आनी रोहन खंवटो ओके आनी ताका दाबोलीच्या संदर्भात इम्पॉर्टन्स कितलो आसा हो समजून सांगलो। दोन्ही एअरपोर्ट सर्वायव जावपा खातीर आमकां दाबोलीचेर वेगवेगळे एके वटेच्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करप आनी दुसरे वटेच्यान कनेक्टिव्हिटी ओके इंटरनॅशनल कनेक्टिव्हिटी दाबोलीचेर येवपाक जाय, ताच्या खातीरच बी ताका सगळें एक्सप्लेन करून आमी तिगाय जाणांनी सांगलें। सो दॅट ही हॅज एग्रीड ओके। आणि मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर आयकाव मिटींग जी आहा पळय न्हू, आयकाव मिटींग ही एक दीस गोंयांत जातली अराउंड 14 सप्टेंबरच्या दरम्यान। टॅक्सीवाल्यांच्या चक्का जामाचो मोपा विमानतळाच्या प्रवाशांचेर परिणाम ना। टॅक्सीवाल्यांचे पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरे मुखार आंदोलन। गोवा मायल्साचो कावंटर काडचो, टोल नाका असल्यो मागण्यांक खातीर रस्त्यार। मजगती जीएमआरान वाडयल्ली पार्किंग फी रद्द केली। टॅक्सीकारांक शुक्रारा मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरपाचे जिताचे उतर। मोपावेल्या टॅक्सीवाल्यांचे पेडणे आंदोलन। पण जे लोकल्स बीन आहा पळय पेडण्याचे, तांकां एक फ्री ऑफ कॉस्ट टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर दिवपाचो वयर। सेकंड थिंग, वयर जी पार्किंग आहा, जशी आमच्या अमित सरान सांगल्या ती, ताका एक खंय तरी कॅपिंग घालपाची काळाची गरज आहा आतां। कित्याक फाटल्या दिसांनी आमकां अशें दिसून येयल्लें, पत्रकारांकूय खबर आहा, आख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा की तेंच्यांनी मदींचे हे पयशे 200 रुपया केल्ले। परतून आमी थंय वयतकूच परतून कितें तरी बोवाळ जालो आनी ते परतून अंयशाचेर हाडले, परतून एक म्हयन्यान 200 केले। आतां परतून ते 200चे काडटले 5000 करतले। आमदारजी म्हणटा फाल्यां मुख्यमंत्र्या मेरेन व्हरता। मुख्यमंत्र्याक आमच्या मेरेन हाडचो म्हूण टॅक्सीकार मागतात। आमी बसयेन उलोवया। आयज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली आहा आनी तो फाल्यां सकाळीं पावता आनी त्यांनी इमिजिएटली आनी ताका कन्वे केल्या उपरांत त्यांनी सांगलो की फाल्यां 12 तुमची मिटींग फिक्स आहा। तुम्ही जे स्टेक होल्डर्स आहात, जे लोकल टॅक्सीकार आहात, ते हांगासर त्याच्या वांगडा थंय येवपाचे आनी तुमचो कितें लोकली इशू आहा टॅक्सीकारांचो तो सॉल्व करपाक। आनी उलयतात सगळे आहात ते पॉलिटिकल फेसीस आहात, जे पॉलिटिक्सान इन्वॉल्वमेंट आहात ते उलयतात। सीएमाक तुमी हांगा यो थंय यो, सीएमाक इन्स्ट्रक्शन्स कोण दिवंक शकना। प्रत्येक जाण जर सीएमाक आफो मारल्यार तूं हांगा यो, तूं हांगा, मागीर सीएमाची व्हॅल्यू कितें? आमदार प्रवीण म्हणटा गोवा मायल्साचो कावंटर बेकायदेशीर। तुमकां हांगासरूच येयल्लो जाय। तुमकां एक हेच दिता कितें, फाल्यां रेस्ट हावजान हांव ताका 12 पासून सीएमाक घेवन येता। ओके थँक्यू सर। पेडण्या रेस्ट हावस आमी हांगा 12 पासून जे भुरगे आसा पळय, त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी पयलीं गाडयो दिल्यो। आतां आमच्या भुरग्यांनी त्या गाडयो तांकां परत रिटर्न दिल्ल्यो आसा। कळ्ळें तुका? चडशे भुरग्यांनी गाडयो रिटर्न दिल्ल्यो आसा। कित्याक गोवा मायल्साची पेमेंट जे काडटा पळय, ते पेमेंट काडटा पळय ते सुबेज काडटा म्हणून, ताका लागून जे पळय ते गोवा मायल्स आयज आख्ख्या गोंयांत भरलेले आहा तांकां कावंटर आसना एक्चुली। तेंच्यांनी कावंटर न्हू, ते तेंच्यांनी जेन्ना फोन केलो ते तेंच्यांनी वचून ते ऑनलायन तेंच्यांनी ते बुकींग घेवप। ताका लागून तांकां तो कावंटर दिवचो न्हू आमच्या हांगासर पळय हे आहा पळय, आनी तो कावंटर थिंगासरलो गोवा मायल्स काडचो म्हणून। कित्याक म्हाका जावं जे आमचे आयज पेडणेकार भाव आसा पळय, तांकां हक्काचो एक तांचो कावंटर थिंगासर एअरपोर्टार मेळचो, हें म्हाजें मत आहा। मजगती टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाक खासदार विरियात आणि आमदार क्रूज सिल्वाय पावलो। दोगांचोय आंदोलनाक तेंको। आयदर ते सॉल्व करपाचे नाल्यार हांव पार्लमेंटान काडटलो। पार्लमेंटान काडटकूच रिकॉर्डार घेता।
तेन्ना प्रधानमंत्री हांकां विचारतालो बाबा कितें जालां तो परतो परतो काडटा म्हणजे कितें तरी गडबड आसा. हे पळय टॅक्सी ड्रायव्हर आसा तांकां सलाम करपाक जाय कित्याक आमच्यान तुमकां नोकरी दिवंक जावंक ना. तुम्ही स्वता एंटरप्रेन्योर जाले. मजगती टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाचो मोपाच्या ऑपरेशनाचेर कांयच परिणाम ना. थंय गोवा मायल्स, गोवा टॅक्सी ॲप आणि हेर काउंटर सुरू आशिल्ल्यान प्रवाशांक आजून कांयच आडखळी जाल्ली ना. मुख्यमंत्री येवन मेळना तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरतले म्हूण टॅक्सीकार सांगतात. मजगती मुख्यमंत्र्यान दिल्ली सावन टॅक्सीकारांचे मागणे मान्य केल्याची घोशणा केला. पार्किंग फी 200 रुपया केल्ली ती खंय 80 रुपयाच रावतली. वेटिंग वेळ खंय 10 मिनटां केलो. मजगती मुख्यमंत्र्यान दिल्ली सावन टॅक्सीकारांचे मागणे मान्य केल्ल्याची घोशणा केल्या. पार्किंग फी 200 केल्ली ती खंय 80 रुपयाच रावतली. वेटिंग वेळ खंय 10 मिनटां केलो. सीएम सकाळच्यान आंदोलन चालू आहा टॅक्सीवाल्यांचे. काल विषय तुमचे कडेन पावल्लो हेच्या बद्दल तेंचे जे रेंट आहा तो भितर रावपा खातीर ते 200 वयल्यान 80 करपाचे. हेच खबर ना कारण काल हांव येता आसतना GMRक मेळ्ळो. म्हाकाय खबर नाशिल्लें तेणी 200 रुपया केल्या म्हणून. पण हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिले आनी ऑलरेडी तेणी 80 रुपया चार्ज करपाक सुरवातूय केले. ही इज नॉट चार्जिंग 200 रुपीज. आयच्यान तेणी 80 रुपया चार्ज केल्या. म्हणल्या उपरांत तेंचो इश्यू ऑलरेडी रिजॉल्व जालो. दुसरें तेंचे 5 मिनटांची 10 मिनटां पार्किंग टायम करपाक जाय आशिल्लो पयलीं तोय तेणी टायम वाडयला. ताचे तेंचे इश्यूज रिजॉल्व जाले. ते स्ट्रायक कित्याक करता हेच म्हाका खबर ना. अननेसेसरी व्हडले लिस्ट आसा ते गोवा मायल्साचो काउंटर, आमचो काउंटर फ्री तो वेगळो करतो. विशय आसा. ताचे 2 इश्यू आसता तो इश्यू रिजॉल्व जालो. थोड्या पॉलिटिशियनांक कशें आहा गोंयच्या टुरिजमाची वाट लावपा खातीर बरेच जाण खंयसरूय असले स्ट्रायक जाले काय येवन सध्या प्रत्येकान आपले मत मांडपाची संवय जाल्ली आसा आनी वीच डिस्टर्ब द टुरिजम अशें म्हाका दिसता. त्या गोंयच्या लोकांनी बी आनी टुरिजम इंडस्ट्री स्पेशली ओके ह्या विशयाचेर सिरियसली घेवपाची गरज आसा. कारण आमकां टुरिजम वाडोवपाक जाय, आमकां टुरिजम सस्टेन दवरपाक जाय. जाल्यार नाका जाल्ल्या असल्या विशयांनी अननेसेसरी वाडोवचे न्ही विशय जाल्यार की कितें आसा तें रिजॉल्व करचें. हांव तेंच्या कडेन मेळपाक तयार आसा. तांच्यांनी म्हाका फाल्यां हांवें तांकां आपयलें 12:30 पेडणेचो आमदार फाल्यां मेळपाक आयिल्लो आमचो मांद्रेचो आमदार. तेणीय सांगला तांकां 12:30 पर्यंत मंत्रालयान या म्हणून आनी हेणीय सांगला प्रविणानूय बी. सो दॅट तेंच्यांनी येवन डिस्कशन करचें दिसता. टॅक्सीकार येवचे. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आणि ज्ञानेश्वर वरक. साऊथ आफ्रिकेन एमपॉक्स वा मंकी पॉक्साचे दुयेंती दिसान दीस वाडत आसात. ताका लागून WHOन हे विशीं सादूरकाय बाळगची म्हूण आदेश काडला. हे दुयेंस भारतांत पाविल्लें ना ताका लागून गोंयकारांक भिवपाची गरज ना अशें दोतोर उत्कर्श बेतोडकार सांगता. मात जतनाय घेवची म्हूण उलो. इंडियन हेच्या पयलीं थोड्यो केसीस मेळ्ळ्या. लास्ट केस जी मेळिल्ली पळय न्ही ती मार्च ह्याच वर्साक मेळ्ळ्या, केरळाक मेळिल्ली. आनी परत ट्रॅव्हल रिलेटेड जी केस आशिल्ली, ट्रॅव्हल करून कोण तरी येयलो पॉझिटिव्ह जालो आनी ताका मागीर आयसोलेट करून ताका ट्रीट केल्लें. सो गोंयांत तरी अजून पर्यंत असले कांयच केसीस मेळून. पूण गोवा आतां ही पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न ऑलरेडी डिक्लेअर केला म्हणून आमी सगळी काळजी घेतल्या. आनी आमी जे आयसोलेशन जे आसा पळय न्हू ते आमी दोनूय आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा आनी मेडिकल कॉलेज आसा त्या जाग्यार आयसोलेशन करपाचें ठरलें. आनी जर तर असो कितें पेशंट येयलो जाल्यार तेजी आमी सारकी हिस्ट्री घेतले की बाबा फाटल्या 21 दिसान खंयच्या असल्या कंट्रींतल्यान येयला ज्या जाग्यार हें दुयेंस आसा. आनी जर तर अशें कितें आमकां दिसून येयलें जाल्यार तेजे सॅम्पल आमी टेस्ट करपाक NIB पुणे जी पुणे लॅब आसा थंय धाडटले आनी थंयच्यान टेस्ट करून आमकां तेजो पुरावो मेळटलो. जर तर अशें कोण तरी पॉझिटिव्ह मेळ्ळें जाल्यार मागीर बाकीचे तागेले जे लागीं आशिल्ले कॉन्टॅक्ट्स आशिल्ले तांकां सगळ्यांक चॅक करून बाबा कोणाकूय सिम्टम्स आसा जाल्यार चॅक करून तांचें टेस्टिंग केल्लें जातलें. लोकांनी कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय? पण सध्या गोंयांत तरी लोकांक कसलीच भिवपाची गरज ना. कारण हें दुयेंस जें आसा म्हणजे सध्या गोंयानूय ना आनी इंडियनूय ना. सो आनी इवन सुद्दां कसली केसीस मेळ्ळ्यो सुद्दां फाल्यां इंडियन जाल्यार ती केस ट्रॅव्हल रिलेटेडच आसतली. सो लोकांनी फक्त अशी काळजी घेवपाची की तुम्ही जर तर खंयच्याय भायल्या देशांतल्यान जर तर परत येता घरा आनी जर तर 3 आठवड्या भितर किंवा 21 दिसा भितर तुमकां कसलेंय दुयेंस जाता जशें की जोर आयलो, कसलो आंगाक कुळेर आयलो किंवा आंग पडटा सामकें असलें कितेंय दुयेंस येयलें ताबडतोब आमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटरान वचून डॉक्टराक मेळा आनी डॉक्टर पळयतलो तुमकां खरेंच मंकी पॉक्साचें सस्पेक्ट आसा की आनी कसल्या दुयेंसाचें आसा जाल्यार आमी टेस्ट करपाक शकता हें सगळें. राती मांडवी पुलार जेट पॅचराचें काम करपी कामगारांक मोटारीन मुखले. रस्त्याची फोंडकुलां पुरयताले. एकलो सोंपलो दोग GMCन. 25 वर्साचो अमित यादव सोंपलो. मोटारीचो ड्रायव्हर खंय टायट आशिल्लो. ड्रायव्हर संकेत शेट म्हणटा ताका धरला. काल लेट नायट मांडवी ओल्ड मांडवी ब्रिजार एक एक्सिडंट जालो. तुमी पयला आसतलो एक्सिडंट हो भयानक आसलो.
जी कार स्पिडीन येवन जे जेट पेचर मशीन जे थंयसर लेबर काम करताले त्या लेबरांक तेंच्यांनी गाडयेन ठोकलो. थंयसर त्या स्पॉटार 3 जाण लेबराक थंयसर इंजर्ड जाल्ले आनी तांकां शिफ्ट केल्ले GMCन. पण आता खबर कळटा की तेतूंतलो एक लेबर जो अमित यादव 24 वर्साचो हो मूळ मध्य प्रदेशाचो, हेका आतां मरण येयलें आनी बाकीचे जे लेबर आहा तेजी अंडरग्रोईंग ट्रिटमेंट GMCन चालू आहा. जो गाडयेचो ड्रायव्हर असलो तो आता तेजी आयडेंटिफाय जाल्या. तो तेजें नांव हा संकेत शेट. हो मूळ जो रावपी आहा तो वळवयचो आहा. अशें कळोन येता की जो ड्रायव्हिंग करतालो तेन्ना फूल स्पिडीन आसलो आनी तेणे ही डॅश मारलेली आहा. तेन्ना तो फूल जो पियाल्लो आसलो म्हणून अशें रिपोर्टान डॉक्टर सर्टिफायड केला की तो आल्कोहोल घेतलेले म्हणून तेतून. आतां पणजे पुलिसेन तेका अरेस्ट केला तितून त्या केसीन. आणि जेन्ना DGPक विचारले तेन्ना DGPन तेंच्यांनी म्हटले की हेतून ही केस बेगींतल्या बेगीन जे सिनियर ऑफिसर आहा हे इन्व्हेस्टिगेट करतले आनी जे चार्जशीट जी आसा ही बेगींतल्या बेगीन करतले आनी जो एक्यूज आहा हेका बेगींतल्या बेगीन शिक्षा जातली म्हणून. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. लग्न वा सामाजीक सुवाळ्याक वाजयतात त्या म्युझिकाक कॉपीरायटाचो नेम लागूच. कॉपीरायट नेम लागचो ना म्हूण गोंय सरकारान 30 जानेर 2024 काडिल्ले परिपत्रक हायकोर्टान भायर मारले. सरकाराची अधिसुचोवणी खंय कॉपीरायट कायद्या आड. सुप्रीम कोर्टान खात्री दिल्या उपरांत संपावेले दोतोर ड्युटेक वचूंक तयार. केंद्रान दोतोरांचे सुरक्षेविशीं बसका आपोवची. आरोपीची 24 वरां भितर पॉलिग्राफ टेस्ट. संपावेल्या दोतोरांचेर सरकाराक एक्शन घेवंक मेळची ना. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्द. CBIन चवकशेचो मुळावो रिपोर्ट कोर्टाक दिलो. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. राज्यातले 40 ते 60 वर्सां पिरायेच्या कलाकारांक अंदू सावन कलावृत्ती पुरस्कार दितले. दर वर्सा 10 कलाकारांचो भोवमान म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला. लावार्थ्यांक दरेकी 25,000 दितले. अर्ज करपाक बेरेस्तारा सावन 1 म्हयन्याची मुजत. मरणोत्तर पुरस्कार ना. कला वृद्धी पुरस्कार ह्या वर्सापासून आमी जाहीर करतात. जे मनीस ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक शकतात तांचें वय 41 इयर्स टू 59 इयर्स म्हणल्यार 40 वर्सां वयर आनी 60 वर्सां सकयल ह्या वयोगटान आसपाची गरज आसा. तेजी ह्या पुरस्काराचो 25,000 रुपया रोख, त्याच बरोबर शाल, श्रीफळ आनी सायटेशन दिवन आमी तांकां सन्मान करतले. जेणेन आपले म्युझिक, डान्स, नृत्य, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, भजन, कीर्तन अशा विविध कलेच्या क्षेत्रांत ज्यांच्यांनी नामना मेळयलेली आसात अशाच कलाकारांनी ताका अर्ज करपाक शकता. ह्या पुरस्कारां भितर एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, जेंकां युवा सृजन पुरस्कार फावो जाल्लो आसा तांकां हो पुरस्कार मेळपाक शकपाना. अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणल्यारूच की बरेचशे जाण हो जो फॉर्म जो आसा तो आमी ह्या त्या मंडे अवेलेबल करून घेतिल्लो आसा. तो म्हणल्यार डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, रवींद्र भवन जंय आमचे आसात, राजीव गांधी कला मंदिर आसात, थंय हे सगळे फॉर्म्स अवेलेबल आसतले. 1 म्हयन्याची आमी ताका एक अर्ज करपाची एक डेट दिल्ली आसात. आज पासून 1 म्हयन्या पर्यंत तेंच्यांनी ताजे पयलू तो हाडून आमकां भरून दिवपाची गरज आसा. घडये एखादे वेळ हो म्हणजे मरणोत्तर हो पुरस्कार कोणाक आमी दिवपाना. गोंयान येवपी ड्रग्साची सप्लाय चेन मोडपाक पुलिसांनी रोड मॅप केला. गोंयान मोठे ड्रग्स पेडलर ना. DGP आलोक कुमार प्रुडंटा कडेन उलयलो.
अर्थीक नजरेन लाव लुकसाण पळोवनूच बेकायदेशीर गजाली चलतात. ती चेन खंय आदी मोडटले, ड्रग पेडलर आनी गुंड आसात तांची खंय प्रॉपर्टी अटॅच करतले. यहाँ पे कंजम्पशन का एक इश्यू है, जो कंजम्पशन ज़्यादा है कोई की, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा ट्रेड नहीं है कि यहाँ से कोई सप्लाई होता हो, ऐसा नहीं है. सो इट इज़ मतलब एंड कंज्यूमर के हिसाब से एक इश्यू यहाँ पे आता है. जो भी यहाँ पे नेटवर्क है ड्रग का, उसके ऊपर में बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से गोवा पुलिस काम करती रही है, और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है. और उसमें बेसिकली हम लोगों का आइडिया ये है कि जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं यहाँ पे, जिनकी छत्र छाया में यहाँ पेडलिंग का काम चलता है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद उनके खिलाफ सिस्टमेटिक तरीके से उनके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, उनका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लाते हैं, आगे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, और ये सोर्स वाले नेटवर्क को भी डिसरप्ट करना है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसको भी डिसरप्ट करना है. पर उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्रग पेडलिंग या किसी भी इलीगल एक्टिविटी के साथ होती है कि उसका एक फाइनेंशियल नेटवर्क होता है, क्योंकि हर क्राइम का एक इकोनॉमिक वैल्यू है. अगर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा तो वो क्राइम चलता नहीं है. तो वो जो उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से उनको गेन है और उस ट्रेड से फ़ायदा हो रहा है, उस फ़ायदे को हम कैसे रोक सकते हैं, और उस फ़ायदे जो फ़ायदा अभी तक उसको उन्होंने उठाया है, उसका कैसे आकलन करके फिर हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें, अटैचमेंट हो या कोई और भी चीज़ है. तो ये जो भी लीगल तरीके हैं, तो हम यथासंभव कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए. सेबीचे अध्यक्ष माधवी पुरी बुचाचो राजीनामा मागून काँग्रेसीन पणजे निदर्शनां केली. तशेंच अदानी प्रकरणांत संयुक्त संसदीय समितीन चौकशी करची म्हूण काँग्रेस मागता. एक दो अदानी को फेंक दो, एक दो अदानी को फेंक दो, एक दो अदानी को फेंक दो. टुडे खंयची अथॉरिटी जी आहा दे आर ऑल सायलंट बिकॉज दे हॅव बीन डिक्टेटेड. आनी हो प्रमोद सावंताचो सरकारूय सायलंट आहा. हिंगा एमपीटीन जे वायलेशन जाता त्या पद्दतीन आमचे रिवर नॅशनलायजेशन जालें आनी आमच्या जे जावं जुवारी, शापोरा, साल, कुंभारजुआ, टुडे वी डोंट हॅव रायट्स इन दीस रिवर्स. एंड जे मोनोपली हे कोतले हाल्या, इट इज हूंय ना हूंय आमचे एनवायरमेंट पाड घालपाक हे अदानी हिंगा मुखार सरलेले आहाय. डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान इतले इन्व्हेस्टमेंट जो सरकार दादागिरी करता अगेन्स्ट द विल ऑफ द गोवन्स, अगेन्स्ट द विल ऑफ द people of against the will of the Supreme Court. This is clear-cut violations done by Adani. So we condemn this and ye mega scam bonds जावपाक जाय. So the Congress party will definitely protest in the future. आज अडानी शेअर प्राइस इन्फ्लेट करता. ह्या देशातले जे एसेट्स आसा, पोर्ट आसतले, एअरपोर्ट आसतले, रेल्वे आसतले, सगळं हडप करतलो आणि फाल्यां आमकां मजबूर करतलो की प्रत्येक गोष्टीक आमकां पयशे दिवचे पडटले. सो म्हाका दिसता जिओ मोबायल जो आसा हाचें उदाहरण आमी घेवपाक जाय आनी हीच गत फुडें अडानीची जातली. सो हे जो आज अडानीचो जो स्कॅम जाला, जे सेबी चेअरमॅनान जे घोटाळा केला, वी कंडेम दीस एक्ट आणि वी डिमांड फॉर अ JPC ऑन दीस अडानी स्कॅम. जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो भायर आयला त्या बेसिसाचेर आमचो काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की हाचेर JPC जावपाक जाय. उसगांव उडीवाड्यार वीज पडून घराचे लुकसाण. घडणुकेत एक बायल जखमी. तिका उपचाराक धारबांदोड्या PHCन एडमीट केल्या. वीज पडिल्ल्या घराचे सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाला म्हूण सुत्रां सांगतात. नमस्कार. आम्ही आयज आसा उडीवाडा उसगांव तिस्क हांगासर आनी काल अकस्मात जो वीज कडकडाट जालो तितूर अशोक कुशाली नायक उडीवाडा हांगासर आनी तेज्या ऑपोजिट घरा ताजे दोगांचे हांगासर भयंकर नुकसाण जालें. कामाक गेलो, गाडयेर गेलो, लोकांनी हांव गाडी चलयतालो, हांव कामार गेलो आनी भुरगीं आमची ते व्हडल्या ट्युशन दिताले. 5 भुरगीं आसली, 5-6 जाणां बसलेली आनी बायल आमगेली हांगा बसलेली आनी एक शेजारी एक बसलेली. घडू रावा येता म्हणून ती हांगा बसली. बसून आमगे थंय ते नळा कडेन पयलीं हें जालें, थंय पडलें ढाक, थंय पडलें गटारान खांब्यार येयले. खांब्याच्यान डायरेक्ट म्हणजे हांगा येयले, घरान येयले. घरा धरून मागीर बायलेची बायलेक लागली, ती वांगडा पडली आनी ती शेजारी ती पडली. भुरग्यांक मातशें अशें आमगे लागलें अशें जालें. मागीर तेंच्यांनी म्हाका फोन करताली अशें अशें मम्मा पडली बी कितें. तसो लोकांची गाडी थंय साडना धांवन पयलें ती
पडले तिका मागीर करून 108 आपले 108 येयला आले करून मागीर खाली गाडी भाड्याची करून तांकां दोगांयक हॉस्पिटलाक हेली दिसकाय म्हजें घर म्हणजे दोगांची तेकोन घरा न्हू ते वांगडा काण पडटकूच ही भुरगीं थंय आसली आंगणान उबी मागीर चौकीर मागीर तशी ती डायरेक्ट वास येता म्हणून वास येतकूच ते वांगडा वीज पडटकूच ते एक तेंच्या सायडीक पडले आनी एक रस्त्यार हे आले म्हणजे स्पार्क दोन कडेन भागले आनी तो वांगडा तो एक स्पार्क आमकां मातसो चेड्याक लागलो ताका पंचर पांया काडलो आनी भावाचे बायलेक तांकां लागलो आनी एक सायडीन गेले सगळें जोरान जोरान गेले तुमचे लायटिविटी गेल्यो आनी म्हाका दिसता अशोकाचे जवळ जवळ टीव्ही फ्रीज मागीर तेंगेले ते फॅन अशें करून जवळ जवळ 2.5 लाखाचे सुमार नुकसाण जाल्लें आसा. आतांच उसगांव पंचायतीचे पंच मेंबर हांगासर पावल्या. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम ह्या वाड्यार अशें जाल्यार अशी केन्ना ही घटना घडूंक नासली. तशें आमी आतां पंचायतीन सगळे पंच बी येवन हांगा गेल्ले आसा. तशेंच हांवें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका फोन करून सांगलां की अशें अशें बाबा तेजें हें जालें की तेणें आपूण हेल्प तांकां करता म्हणून सांगलां. म्हाका दिसता योग्य ती मदत तांकां करपाचें आश्वासन जी स्थानीक पंच आहा तिणी दिल्लें आसा. उडीवाडा उसगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांतल्या सगळ्या पंचायत वाठारांनी आशिल्ले बेकायदेशीर होर्डिंग्सा आड कारवाय करची पडटली नाजाल्यार संबंदीत पंचायतींचेर एक्शन घेतले. 15 दिसां भितर हे विशींचे सर्क्युलर सगळ्या पंचायतींक धाडटले म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. Hoardings which are there all over the state, there are permissions granted sometimes by the panchayat, there are permissions which are not granted and still the hoardings are coming up. As far as those hoardings are concerned, the court has said that there is a regulation, building regulation number 17, which is in force, and action will have to be taken based on that regulation 17. We have promised the High Court that the director of Panchayat will issue a circular to all the panchayats saying that all the hoardings in panchayat areas will be regulated by regulation 17, and whatever hoarding is in violation of regulation 17 will be taken to task and action will be taken against such violators. We are going to issue a circular to all the panchayats, and panchayats will have to take action against such hoardings, failing which action against the panchayat will be taken under the Panchayat Raj Act for having failed to perform their duties, and they have committed remiss of their duties under the Panchayat Raj Act. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.